काल आज आणि फाल्यां. अशेंचे परीस परत एक सोमार नव्याच एका कार्यक्रमासोवे आमी तुमचे मुखार हांगासर आसां. क्रिसमसाचो काळ हो जेजू दुबळेक्यान जल्मल्लो पूण ओटग्रेस्तपणान आचरण करचो हो संभ्रम. तरी ह्या संभ्रमाक एक विशेष अर्थ दिवच्या खातीर हो संभ्रम दोर्त करचे खातीर आनी खरो जेजू दुबळेक्यान जल्मल्लो आनी आमी दुबळ्या थंय कशें आसा जाय, दुबळ्या थंय आमचो मनोभाव कशें आसा जाय मुळ्ळे विशीं तो मनोभाव हांगासर सादर करचे खातीर आज दोग विशिश्ट व्यक्तींक आमी हांगासर आपयल्ले आसा. आनी हे दोग व्यक्ती एक विशेष साधना खातीर एक विशेष महत् कार्या खातीर भायर सरले आसात. तुमकां सर्वांक कळीत आसा डिसेंबराच्या 28 तारीखेर शिरवांत वड जबरदस्त संगीत कार्य हांगासर चलचार आसा. आनी हें कार्य आमकां तुमकां सर्वांक वळखीचें जाल्ल्या परिचीत जाल्ल्या ह्युमॅनिटी संस्थेच्या आदाराक जावन हें कार्य आसा केल्लें आसा. आनी ह्या कार्याचे कारभारी मानेस्त दोग जाण हांगासर आमच्या मदें आसात. पयलो आसा आमचो आनी तुमचो मोगाचो रोशन बेलमन, ह्युमॅनिटी संस्थाचो संस्थापक ते जावन आसात. तशेंच ह्या सगळ्या संगीत कार्याचे एक थांडेले आसात हांगासर कारभारी आसात मानेस्त रोशन मिनेज शिरवा. दोगांय मानेस्ताक काल आज आनी फाल्यां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. क्रिसमसाचो काळ हो ह्युमॅनिटी संस्थान एक व्हड विशेष कार्य हांगासर आसा केल्लें आसा. आनी ह्याच वेदीचेर निहाल तावरो लायव्ह इन कॉन्सर्ट ह्या विशीं आमी जायती माहिती जायतो विवर आमच्या प्रेक्षकांक दिल्लो आसा. आतां परत एक फावटी अकरेच्या हंताक आमी आसा. डिसेंबराच्या 20 आनी 8 तारीखेर शिरवांत हो शो चलते आसा. रोशन, ह्या शो विशीं उलोवचे पयलें सर्वांक कळीत आसा आमकां ह्युमॅनिटी संस्था म्हळ्यार कितें कितें वावर करता आनी तूं ह्या ह्युमॅनिटी संस्था मार्फत कसो लोकां मदें जियेताय म्हणलें. एक इंट्रोडक्शन तुज्या सुत्रांनी. ह्युमॅनिटी संस्थो 2017 जल्म घेता म्हळ्यार रजिस्टर जाता. पूण ताचो निज जल्म जालो 2016 ह्याच क्रिसमसाच्या सुवाळ्यार. ह्या क्रिसमसाक लक्ती जाल्ल्या विशयांतच त्या दीस शायद आमी चिंतूं ना की ताजे उपरांत एक संस्थो आमी बांदता ताका एक ह्युमॅनिटी म्हणल्यार नांव येता आनी ह्या 8 वर्सांनी इतले चॅरिटी जाता. हाका सगळ्यांक कारण आसात. हे समाज आमचे समुदाय तांणी आमकां सांगात दिल्लो आसा. ह्युमॅनिटी संस्थे विशयांत सांगूंक गेल्यार लंबू जातालें देखून मोटव्यान स्टॅनी हांवें एक व्हिडियो तयार केला. देखून तो व्हिडियो प्ले केलो जाल्यार एक मोटवी जळक आमच्या लोकांक मेळटली. येस, ह्युमॅनिटी संस्थे विशीं एक मोठो व्हिडिओ आमी पळोवन येवया. 2017 इसवेन जल्म घेतिल्ल्या ह्युमॅनिटी संस्थान भोवस उण्या अवधेन समाजांतल्या गरजेवंतांक दिल्लें दान रुपये 12 करोडांक मिकवाता. दुबळ्या पिडेस्तांच्या चिकित्सेक अंगविकल व्यक्ती आनी स्पेशल चायल्ड भुरग्यांच्या जतनेक दिल्लें दान रुपये 5 करोडांच्या की सडीत. मनशान जियेवंक योग्य नातिल्ल्या गुडसूल रितीच्या घरांनी वस्ती करतल्यांक तांच्या नव्या घरा खातीर दिल्लें दान रुपये 3 करोडांच्या की सडीत. दुबळ्या विद्यार्थींक दिल्ली शिकपाक उमोवंक रुपये 1 करोडाच्या की सडीत. विविध आश्रमा आनी सेवा दिवच्या संस्थांक दिल्लें दान रुपये 50 लाखांच्या की सडीत. कुडीचे उण आसून सोलोवंक त्रास मारल्यारय वावर करूंक आशेतेल्या साबारांक नवी स्पेशल 2 व्हिलरां दिल्यांत. पिडेंत कश्टाल्यारय वावरूंक आशेतेल्यांक नवी रिक्षा. आश्रम आनी दुबळ्या लोकांच्या गरजांक नवें ॲम्ब्युलन्स. पोलिओ पिडे वरवीं वा अवघडा वरवीं भराचें काम करूंक आसात जाल्ल्या साबारांक नवी आंगड. कोबाच्या ज्युसाचें मशीन, शिवण्याचें मशीन, खानाचें मशीन, व्हीलचेरां असल्यो सवलत्यो दिल्यात. पिकनीक आनी मनोरंजनांतल्यान वंचीत जाल्लीं जायतीं दुबळीं भुरगीं आमच्या समाजांत अजून आसात. तसल्या 300च्या की सडीत भुरग्यांक पिकनिकाक आपोवन व्हरून तांकां भरपूर मनोरंजन खाण जेवण दिवन ददोशी केलां. ह्युमॅनिटीची असली विशिश्ट योजनांतल्यान प्रेरण जोडून जायत्यांनी ह्या रितीचीं कार्यां आराम केल्यांत. स्वंत गरज नातिल्ल्या गरजेवंतां खातीर तांचीं भुरगीं शिकाप जोड जोडीक पावता वरेक आसरो दिवंक 20 बड्या रहीत घरां बांदल्यांत. ह्युमॅनिटी संस्थेच्या स्वंत जाग्यार उचित वसती योजने सोंपता. हे संस्थेचे नवें विशिश्ट आनी दूरदृश्टीचें चिंतप जावन आसा. दुबळ्या दगट्यांक उदकाक बांय, बोरवेल, पंपसेट, नळी नीर वेवस्था, विद्युत संपर्क, सोलार विद्युत संपर्क, अनाथ व्यक्तींच्या मरणाची रीत, सामुहीक काजारांक प्रोत्साहन आनी कुमोक असल्या योजना बराबर प्रकृतीचो मोग आनी रक्षण ह्या विशीं निरंतर जागृती शिबिरां मात्र न्हय आसता. संस्थेच्या स्वंत जाग्यार ह्युमॅनिटी वना म्हणजे कसकी रान वाडोवन आसा.
पेल्या ते आनी प्रत्वेंत देवाक देखचेंच मनशापण आनी तेंच श्रेश्ठ मनशा धर्म म्हणल्यार देव वाक्याद्वारे ह्युमॅनिटी संस्थान हजारो लोकांक प्रेरीत केला. ह्युमॅनिटी संस्थेच्या यशस्वेचे रुवारी कोणी एक दोग व्यक्ती मात्र न्ही, आमच्या सर्व दानी अभिमानींक हाजी कीर्त फावो जाता. लांब जियो समाजीक भोव गरज असो ह्युमॅनिटी संस्थो. जायतो विवर ह्या व्हिडिओंत आटपता. हो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत हांव एक संविधाना बायलो असंवैधानीक म्हणटात पळय तो एक शब्द हांगासर वापरता. ह्युमॅनिटी आनी रोशन बेलमान म्हळ्यार एक सरकार आसलें बरी, जे सरकारान करी जी आसलीं कामां ह्युमॅनिटी करता, रोशन बेलमान करता. सरकार सहित थोडे पोटी ही कामां करूंक चलवता या करिना असलीं कामां. पूण तुमी तुमचो संस्थो हें काम करता आसतना निजायकी तुमकां शाबासकी फावो आनी ह्या एका शब्दाक तुमी सूक्त म्हण बघतात. कितें म्हणटात? देव बरें करूं स्टानी, तुवें बारी व्हडलो शब्द वापरला आनी हाजी क्रेडीट त्या व्हिडिओर तूं सांगल्या परी. आमी कन्नडान म्हणचे आसा ह्युमॅनिटी संस्थೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ म्हणून ते एक आमचे देव वाक्यच जाला. हें सांगातपणाचें एक एकवटान बोळ आसा म्हणलें जालें. ह्या व्हिडिओन आमी काल्यान दाखयलां ती चॅरिटी आमी केल्ली, संस्थेन केल्ली. पूण ताजे वरती गजाल आसा आनी ती आमकां केदाळे चड ददुसकायेची. ते कितें म्हळ्यार ह्युमॅनिटी संस्थ्याक पळोवन शिकल्लीं जायते जाणां आसात. जायते नवे वॉट्सअप ग्रूप दिल्यात, रिजिस्टर्ड ट्रस्ट आराम जाल्यात, थंय बरीं कामां जातात, नवीं घरां जातात आनी ती आमकां मेसेज करतात थोडे फावटी हे ह्युमॅनिटी संस्थेचें प्रेरणांनी म्हणून. आनी ही गजाल भोव वर्ती. हाजी क्रेडीट हांव आमच्या लोकांक दिता. जें कितें आमी समाजीक करता, सोसायटीक तें बरेंपण करता, थंय तो प्रेरण आपणावन दुसऱ्यांनी तेंच काम मुंदरून व्हरचें तें जावन आसा नीज मिसांव. हाका म्हणचें मिसांव म्हणून. फाटल्या जायत्या तेंपात जायत्या वर्सांत हांव ह्युमॅनिटी म्हणलो संस्थेचें नांव येता आसतना थंय हांगासर रोशन मिणेजे शिरवा म्हणलें नांव जल्काता. तुमचो संबंध ह्या संस्थ्याक खंय तावन आराम जालो, कशें तुमी ह्या संस्थेचे सांगात आयल्यात? देव बरें करूं स्टानी. रोशनाक आनी म्हजो संबंद नीज संबंद सांगसो तर आमी दोगां भयण्याचें नातू म्हणटात तो आमचो. पूण ताच्या उपरांत आमी क्लासमेट्स. PUCक रोशन शिरवा येतालो, थंय आमी क्लासमेट, थंयसर आमची वळख. आनी ताच्या उपरांत हांव रोशनाचो एक अभिमानी म्हणून ताच्या संगीत ताल्यांत असो हांव एक अभिमानी. तो एक म्युजिशियन जावन खेळटाना ताचे CDs जावन दी ह्या पदान थंय अभिमानी. पूण 2016 एक बदलावण रोशना जावन हांवें पळयली. थंय ताणें फस्ट एक 2016 एक क्रिसमस गोदली म्हणलें प्रोजेक्ट हांवें थंयसर ताचे सांगात थंय हात मेळयल्लो. आनी तो हात ताच्या उपरांत सुमार ताच्या प्रोजेक्टांनी कंटिन्यू जाला. 2021 म्हण दिसता एक आमी एक गरबनचें प्लॅन करतना ताणें म्हाका कॉन्टेक्ट केलें. हांवें अनावन्स केल्लें एक अशें एक ल्हानशें घराचें एक प्रोजेक्ट आसा रिपेर ह्या काले म्हूण सांगून. आनी त्या टायमार रोशनान म्हाका कॉन्टेक्ट केलें आनी ताच्या सांगाता मेळून तें घराचें एक बाग म्हण येत हांव ताच्या सांगाता जॉयन जालो. बट उरल्या साबार प्रोजेक्टांनी ताच्या सांगाता जोडून आतां एक व्हड मट्टाक म्हण येत ह्युमॅनिटी सांगाता आज जोडला. आनी उरलें तुमकां कळीत आसा वय निहाल तावरो संगीत कार्याचें कितें आमकां लागता तें सकट ह्युमॅनिटी संस्थाक वता. ते ह्युमॅनिटीच्या ताचें काम पळोवन ताणें करचें तें काम पळोवन ताणें लोकांक कशें तो एप्रोच जाता कशें तें पळोवन ताच्या खातीर केल्लें जावन आसा. हय. आतां रोशन निहाल तावरो म्हणलो कॉन्सेप्ट पयलें तुवें चिंतलो की रोशन शिरवान हाडुल्लो? ना, थंय दुबळ्या कुटुंबाक आदार जावन निहाल तावरो संगीत कार्य आमी हांगा टायटल दिलां. पूण तें तितलें सूक्त न्ही. कित्याक म्हळ्यार पयलें रोशनाच्या मोतींत आयिल्लें निहाल तावरो कार्यक्रम करूंक आनी हें एक मिसावंत. कित्याक म्हूण सांगल्यार निहाल तावरो आमच्या मातयेचें देणें तालेंत. सो ताणें नांव केलां आनी सुलाबायेचें न्ही. नाजाल्या तालेंताक आमच्या समाजेन आनी प्रत्येक तरान आमच्या समुदायान येदोळसो एक व्हडलो शो हांगासर ऑर्गनायज करी जाल्लो अशें भोगता. कारणांतर जावना पूण रोशन मॅनेज आसा मुखांतर तो जाला आनी तेतून ताजे लागीं दिसारीचें कशें जालें म्हण देखून पयलें आशिल्लें एका तालेंताक आमच्याच तालेंताक पाठिंबो दिवचें भोव वर्तें मिसांव तें रोशनातून आराम जालें. ताजे उपरांत ताणें आतां सांगल्या प्रमाणेंत येदो व्हडलो मातसो शो करतना तूं एक बरें कामी जावं दी म्हणलें ताच्या मोतीक येवन ताणें कॉन्टेक्ट केलें ह्युमॅनिटी संस्थ्याक. निहाल तावरो विशयांत आमी सगळो जाणा
राष्ट्रीय मट्टार परजल्ले आमचे तालेंत आमच्या गांवचे तालेंत आणि कोंकणी तालेंत संगीतांत भोव ल्हान प्रायर आणि भोव आरंभीक हंतर तावण सुद्दां हांगा तावणसू कोडयाळ तावणसू ताणें विशेष साधना करून स्टेप बाय स्टेप थंय तावण राज्य मट्टार नॅशनल टीव्ही पर्यंत तो पावल्लो आसा आणि सगळो भारताचो लोक इंडियाचो लोक ताका आज वळखता अशें आसतना असलेल्या एका तालंताचे कार्यक्रम म्हळ्यार तो सेलिब्रिटी स्टार निहाल तावरो आज सगळ्या इंडियात स्टार जावन आसा असलेल्या एका सेलिब्रिटीचे कार्यक्रम जे एक कॉन्सेप्ट मतीक येता आसतना आमकां येता सेलिब्रिटीचे कार्यक्रम ते सेलिब्रेट करीचे आमी सो आमकां जायत्यो वाट्यो उक्त्यो आसुल्ल्यो व्हडलें शहर कोडयाल आसा कंपेर केल्यार ताका एक स्पर्धो दिवचो शहर उडपी आसा हाच्या भायर लोक जमोवची एक ते एक प्लॅन करूंक आसा आनी हाच्या भायर विशेष एक नांव ती एक नांव येता तें व्हडलें एक अशें आसतना हें पुरा आसोणी तें स्ट्रेट तो शो शिरवाक पावलो आनी शिरवांत तांतुणी ते ह्युमॅनिटी म्हणल्यार एका संस्थेक आदार जावन तांच्या कामाक आदार जावन तो आयोजीत केलो म्हणटा आसतना हाच्या फाटल्यान कितें आलोचना दावली आसा तुका निहाल तावरो संगीत कार्याचे हांवें चिंता सांगचें जाल्यार हांवें 1-2 वर्सां फाटीं वचचें पडटा 2022 निहाल तावरो दुबयंत लायव्ह इन दुबय शो करता आनी तें आयोजन केल्लें जावन आसा उत्सवा शिरवां हांव गांवांत शिरवांचो शिरवां म्हळ्यार विशेश मोग त्या लागून नांवान ती शिरवांत झलकता उत्सवा शिरवां म्हाका जर कोणी वळखतात कोणीय जर वळखता बिकॉज ऑफ उत्सवा शिरवां फाटल्या सुमार 18 वर्सां हांव उत्सवाची सांगाता तांच्या कार्यकारी समितींत हांव वावर दिवन आसा तशें 20th एनिवर्सरी 2022 आमी एक कार्य मांडून हाडिचें म्हूण सांगून प्लॅन करतना त्या दाळ निहाल तावरो इंडियन आयडल आयिल्लो निहाल तावरो कापून हाडया म्हूण सांगून आमी डिसायड केलें सो म्हज्या अध्यक्षपणा खाला निहाल तावरो UAEंत परफॉर्म करता दुबयंत आनी तें कार्य मस्त ग्रँड सक्सेस म्हूण येता आमी चिंतिल्ल्याच्यान की वर्त्या मापान ते निहाल थंय परफॉर्म करता आनी ताचे उपरांत दुसरे दीस हांव ताच्या लागीं उलयनासतना हांवें विचारलें निहाल तुजो गांवांत खंय शो जाल्लो पळोव ना तुका फॉलो करता आमी ना म्हणालो तशें म्हळें ओके बेगीन कांय तरी एक प्लॅन करया म्हूण सांगलें तितलेंच मागीर नॅक्स्ट वर्सा हांवें ताका कॉन्टेक्ट करून स्टार्ट केलें तें एक चिंतप आशिल्लें मागीर नॅक्स्ट वर्सा तो अबुधाबी पावलो परत एक कॉन्सर्टा खातीर आनी तें कॉन्सर्ट वेळार तो म्हाका मेळ्ळो आनी हांवें ताका सांगलें हांवें मन केलां फाल्यां करचें म्हूण सांगून तशें आमी दुसरे दिसा मेळ्ळे हांव एक लांब डिस्कशन जालें आनी एक शो करचें म्हूण निगांट ताच्या उपरांत आतां शो केला हांवें म्हज्या थोड्या वळखीच्यांक सांगूंक स्टार्ट केलें स्पॉन्सरांची गरज आसा फस्ट खंयचो शो जाल्यार हांवें इल्लेशें कांय करीत पूण इतलो व्हडलो म्हणटा शो करतना स्पॉन्सर्स गरज म्हाका थोड्यांनी सांगिल्लें आसा कोडयाळ्यान करशी तर ह्या उडपी सिटीन करशी जाल्यार चड तुका लोक मेळचे चान्स आसा पूण म्हजें एक निकट जालें खंयचो शो जाल्यार निहाल असो तें पक्का आनी जावचो जाल्यार तो शिरवांत हे दोन हांवें फस्ट म्हजें हें आसलें त्या प्रमाणे शिरवांत शो आसा म्हूण अनावन्स केलें ताच्या उपरांत वय हांवें शो करीत पूण इंडिविज्युअल जावन तो करतना एक कमर्शियल एस्पेक्ट येता सो ताका एक कांय तरी एक धोरण जाय जें आमी कित्या खातीर करता म्हणून आनी त्या वेळार मेळ्ळो संस्थो ह्युमॅनिटी तशें सक्कट सांगता मेळून एक निहाल तावरो लायव्ह इन शिरवा इन एड ऑफ ह्युमॅनिटी जाता आतां रोशन मिनेजर्स आनी ताचो संस्था आसा तो हो लायव्ह इन कॉन्सर्ट करूंक हांगासर मुखार आयला आतां जबाबदारी तो आसा दुबयंत आनी तो ताचें सडावत ताचे लागशिल्ले आप्त आसात सर भायल्या गांवांनी आसात आतां हाची जबाबदारी एक वावर करूंक एक लॉंग प्रोसेस हे कितल्या की म्हयन्या पयले तावणाची पब्लिसिटी स्टार्ट जाल्या लोकां सरशीन ह्या विशयांत पावोवंक आसा गजाल कळीत करूंक आसा अशें आसतना तुज्या वांट्याक हाची जबाबदारी कितल्या मट्टाक सगळी जबाबदारी ताणें घेतल्या ऑर्गनायझर ताची फॅमिली ताचें कुटुंब तो ताची पतीन हाज्या फाटल्यान जायतो वावर करतात निरंतर वावर फाटल्या 6 म्हयन्यान 8 म्हयने हय तितलो जाला सगळी सर्ताव जबाबदारी तसो पळोवन आसा प्रचार दिवची तरी जबाबदारी ह्युमॅनिटी संस्थान काणयल्या कित्याक आमचो संस्थो आसा आनी आमी सोशल मिडियाचेर एक्टीव आसले जाल्ल्यान स्पॉन्सर कलेक्शनी ताचो व्हडलो वांटो तांचोच ऑर्गनायझराचो जाला आनी ह्युमॅनिटी संस्थो सोड न्हू ताणें ऑलरेडी आमची वळख सांगली देखून ती इश्टागात आसा त्या इश्टागातेंत आमी डिस्कस करता सकडी थोडी जबाबदारी तो म्हाका दिल्ली आमी हांगातून करता आनी ताका तो ताजी जबाबदारी पळयता आनी एक सांगत पण असो दोनी
दोगांच्या एका संगतपणान मुखार वचून वेते आसा. हातून उरयल्लो खर्च संपूर्ण येदोळसो ह्युमॅनिटी संस्थेन माध्यमांनी विविध जाळी जाग्यांनी सांगले आसा संपूर्ण खर्च ह्युमॅनिटीच्या आदाराक ताच्या बऱ्या कामा खातीर म्हूण दिला. अशें आसता आसतना ह्या विशयांत तर आतां आयिल्ले पयशे परत हिशीन दिल्यात आनी पाटी तें खर्च आसा हें कशें मॅनेज करचें ह्या विशयांत सांगताय की. वय हांवें रोशनाक कॉन्टेक्ट करतना आमचें इनिशियली डिस्कशन खातें चल्लें. हांवें एक्सपेक्ट करून येतलें की शो ह्या मट्टाक उबो जायत. शो जाता पूण ताचें पॉजिटीव या कालें तांतू जावन कितें उरता तें ह्या मट्टा म्हणसर वचत या इतल्या मट्टाची चॅरिटी जायत म्हूण हांवें बिलकुल चिंतूना. म्हजें एक प्लॅन आसलें आनी हांवें ताका सांगिल्लें हांव म्हज्या स्पॉन्सरांक उलोवन म्हज्या वळखीच्यांक उलोवन स्पॉन्सरशिपाचें हांव पळयतां. आनी पयलें नांवन आमी एक डिस्कस केल्लें की टिकेटीन कितलो आयवार जाता ते टिकेटीचें मोल आमी डिस्कस केलें. आमी कितलो लोक म्हूण सांगून आनी एक बजेट आसली ते कितेंय आसत जाल्यार ह्युमॅनिटीक वयता. शोवाचें म्हजे वयर काण गेल्लें हांवें तें प्लस जाल्यार हांव ह्युमॅनिटीक दिता पूण मायनस जालें जाल्यार हांव टिकेटी जावन फाटीं काण घेना. सो दॅट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी. ते कितेंय खर्च आसा ताचे कितें म्हळ्यार एक पडच्या कमिटमेंट केल्या उपरांत आमी चॅरिटी म्हूण सांगून कांय तरी एक चॅरिटी आसा जे. सो तो आयवज टिकेटीचो आयवज मिनिमम ह्युमॅनिटीक वता. एक्सपेन्सांत उरले जाल्यार कितलेय ते उरोवन दी. कितले आमी त्या एक्सपेन्स म्हूण बजेट केल्या ताच्या वयर कितलेय अमावंट आयलें जाल्यार ते ह्युमॅनिटीकच वता म्हूण सांगून आमी एक एग्रीमेंट केलें. सो त्या प्रमाणे आमी काम स्टार्ट केलें. देवाचें आशिर्वाद म्हणल्यार बरें काम ते वाडोवन गेले मुखार गेले आमी एक्सपेन्स कवर जालें. एक पडचे एक्सपेन्स कवर जाता म्हणसर इल्लेशें आसता. ताच्या उपरांत आमचे कामां सोशल मिडियार आमी केल्लीं तीं कामां पळोवन ह्युमॅनिटी थ्रू ते चॅरिटी. आनी एक विशेश कितें जालें म्हळ्यार आमी शोवाच्या पयलेंच चॅरिटी काम स्टार्ट केलें. तें इम्पॉर्टंट. आमी शो जाल्ल्या उपरांत खर्च काडून मागीर चॅरिटी करया म्हणलें जाल्यार मे बी आमी लोकांक तितलें पावतें नांव कोण म्हूण बघता म्हाका लोकांक ताचें इन्फॉर्मेशन पावना. हांगा आमी आमचे फर्स्ट VIP आमी अनावन्स केले टिकेटी एप्रिलांत. एका म्हयन्या भितर आमी एक सेट दवरिल्लें. आमी अशें चिंतून की आमी सोल्ड आवट जालें जाल्यार एक्स्ट्रा टिकेट घालता म्हणून आमी एक प्लॅन आसलें ते प्लॅन आमी येदोळी मेंटेन केला. आनी ते अमावंट इमिडिएटली आमी वाड्याच्या गुरकारा मुखान सेवा म्हूण सांगून ते कितें अमावंट आसलें 16 लाखाचें प्रोजेक्ट आमी कॅन्सल्डलें. ताच्या उपरांत तें इन्फॉर्मेशन भायर पावता लोकांक कळ्ळें. सो लोकांचो पाठिंबो आमकां मेळ्ळो. मस्त जाणांची टिकेटी जावन दी स्पॉन्सर्स कोणें वळख नासल्या मनशांनी म्हजे नंबर काडून येवन म्हाका स्पॉन्सराक कॉन्टेक्ट केल्लें आसा. तितून नुसार तें पावलां. सो तशें जाल्ल्यान आमी ताच्या उपरांत एक घर ताच्या उपरांत मुखार तुका कळटलें आमी डिटेल सांगता. पण प्रोजेक्टाची आमी चॅरिटी कामां करनूच गेल्या. आनी तशें जाल्ल्यान आज आमी चिंतिल्ल्याच्यान की दोड्या मापान म्हण येत दोड्या मापाच्यान गेलो सडत म्हण येत आमकां तो आदार मेळ्ळा. आमच्याच मातयेंत फुलोवन देशभर परजळिल्ल्या तालेंताक प्रोत्साहन दिवच्याक आनी समाजेंत नांवां केल्ल्या ह्युमॅनिटी संस्थ्याक आदार दिवच्याक निहाल तावरो संगीत कार्यान डिसेंबर 28 तारीखेर शिरवान सदर जाता. ह्या कार्या मुखांत येदोळूच रुपये 33,70,000 चॅरिटी जाल्या. कार्य सदर जावच्या आदींच येद्या व्हडमट्टाची चॅरिटी कर्ण धाकलो रचला. वाड्याच्या गुरकारांक सेवेक एक अवकाश म्हणलें विशिश्ट कार्य म्हणून हण वाड्याच्या गुरकारां मुखांत तांच्या वाड्यांतल्या गरजेवंतांक कुमोक मेळाशी केलां. आमी गरजेवंतांक पवित केल्लो ऐवज रुपये 6,20,000. बेळवेची आपुलीनबाई गुडसूल रितीच्या घरांत वस्ती करतली. आयल्या वार विपरीत वाऱ्या पावसाक घरा वयर रूख पडोवन घर जखम जाल्लें. रुपये 10 लाख बजेटीर आपुलीनबायेच्या कुटुंबाक आमी नवें घर बांदूंक आराम केला. आपुलीनबायची 2 जाणां भुरगीं डिग्री शिकप जोडतात. रजेच्या दिसांनी कुली काम करून कायिल्लें जोडचें प्रयत्न करतात. शिकपांती तीं हुशार आसात. तांत्रीक कारणां लागून घर बांदच्याक तांकां बँकांतून लोन मेळटें ना. पूण गुडसूल रितीच्या घरांत तांणी जियोवचें समुदायाक पळोवंक बरें दिसचें तसलें न्हय. प्रस्तुत नव्या घरचें स्लॅबाचें काम संपलां. मुखल्या म्हयन्यान घरचें उद्घाटन आसतलें. क्रिसमसाच्या सुवाळ्यार फिरगजींतल्या संघ संस्था मुखांत आमी आमच्या गरजेवंत क्रिस्ती भावंडांक वस्तेक वखदाक आनी शिकपाक रुपये 12.5 लाख दान दिलां. किन्नीगोळीचो मुस्लीम भाऊ कबीर भोव कश्टांनी काम शिकून स्वंत कार एसेसरी शॉप ताणें बेळमणांत उगडलें. ताजी शेती फामाद जाली तरी फकत 6 म्हयने जाय तर ताका एक आघात राखून आसुल्लो. ताची आंगड उज्या अवघडान भस्म जाता. सुमार 5 लाख रुपये नश्ट जाता.
अंगडींत गोबोर सोडल्यार दुसरें कितेंच मेळना. संपूर्ण निराशी जाल्ल्या कबीराक प्रोत्साह दिवन रुपये 1 लाख परिहार आमी दिला. शिरवां कुत्त्यारच्या नागेश आचार्याचें घर ह्या वर्साच्या विपरीत पावसाक जखम जाता. पिडा आनी दुबळिकाय वरवीं कश्ट नाशिल्लें कुटुंब संपूर्ण खंगाल जाता. आमी ह्या कुटुंबाक धैर्य दिवन रुपये 2.5 लाखांची कुमोक दिल्या. ह्युमॅनिटी संस्थान मोन करूंक नातिल्लें तर आज हे घर उबारची परिस्थिती ह्या कुटुंबाची नातिल्ली. येवच्या म्हयन्या भितर तांचें घरचें काम संपूर्ण जातलें. शिरवां SBP घटका मुखांतर शिरवांतल्या क्रिस्ती गरजेवंत भोवंडांक वट्टूक रुपये 1.5 लाखांची कुमोक लाभल्या. आलांगरच्या विधो प्रमिळाबाईचें घर पावसाक पोवता जखम जालां रिपेरी करच्या परिस्थितीर ना. आयले वार तिजो पती अवघडा निमती देवादीन जाला. तिजो अंकवार देरी हस्तगरा वस्ती करता ताका उलोवंक येना कानी आयकनात. ह्या कुटुंबाक नवें घर बांदून दिवची आशा आमची. निहाल तावरो संगीत कार्या मुखांतर हे सोपाणी जारी जातलें अशें आमचो बरवसो. तिकेट घेतिल्ल्या दानीक आनी सर्व पोशाखांक देव बरें करूं. तुमच्या सहकारान आमकां हें सदन करूंक साथ जालें हाची कीर्त तुमकां फावो जाता. चढावत आमी आमची कार्य मांडून हाडटा आनी तांतू उरिल्लो आयवाज कितल्यांगी लाख खर्च करन मागीर एक थोडो आयवाज आमी बऱ्या कामा खातीर वापरचो आसता आनी तें सामान्य जावन चलची एक रीत. पूण हें रेकॉर्ड शो जायचे आनी डिसेंबर 28 शो आमी तयार केला आनी तो त्या दीस थंयसर चलता शिरवांत. पूण ताच्या की पयलें लागले की थंयसर व्हिडिओचेर दाखयल्या लेखा प्रमाणे 33 लाख. पूण हांव चिंतता ताची चड जालो म्हणटा ही व्हिडिओ इल्ली पयल्यांची इतलो दुडू कलेक्ट करचे मात्र न्ही. आनी तो काल म्हणटात एक्झिक्यूट केला कितें जे कामां जायचे आसात पूण ती एक्झिक्यूट जाल्यात थंयसर. आनी आमी व्हिडिओचेर पळयलें घरां बांदते आसात, घरांक दारवंतां दवरते आसात, जणलां दवरते आसात, फातोर वयते आसात. इतल्या सुसूत्र रितीन इतल्या नीट रितीन हें जायचे तर हाच्या फाटल्यान एक फोर्स आसाचे तुका. हें कार्य आमी बगलेक दवरलें तर काल हें घराबांदची योजना हांगासर ह्या व्हिडिओ दाखयल्ल्या प्रमाणे दुसरे खंयच्याय कारणा खातीर हो आयवाज वापरूना जे तुमकां एक दिश्टा वाचलो घराबांदची योजना म्हणून. हे एक काल म्हणटात घराबांदची योजना म्हणलें आनी ह्या कॉन्सर्टा फाटल्यान हे योजना येवच्याक कितें तरी एक विशेष एक संकल्प तुमच्या मतीन आसलो की सुरवेर घर बांदचें प्लान नातिल्लें स्टॅनी. रोशनान सांगलें बरें व्हडलें एक्सपेक्टेशन नातिल्लें आमकां. एक तोडो आयवाज कितें म्हळ्यार फस्ट डील जाल्लें तुका सगळे टिकेटीचे अमावंट ह्युमॅनिटी ट्रस्टाक तोच एक रेकॉर्ड कोणी अशें करनात. ऑर्गनायझर तयार आसनात कित्याक रिस्क आसा न्ही गे. सो सगळ्यो टिकेटी आयवाज म्हणटाना हांवें अंदाज गेल्ली एक 10 ते 15 लाख म्हूण तितलोच. तेन्ना एक प्लान आहलें तातूंत घर बांदूंक एकच घर बांदून दिवचें प्लान नाशिल्लें. आमची आशा आसली की कोणाक गरजेवंतांक शिकपाक गी वखदाक गी तशें कुमो करया म्हण नाशिल्लें. पूण हांगासर चॅरिटी चड जावन येताना हय आमी तांतले 100 लाख दिवन जाल्ले उरले 100 लाख तातूंत घर जायना. पूण उपरांत अशें फास्ट चॅरिटी जाली की मागीर रोशन म्हणालो एक उडासा खातीर निहाल तावरच्या उडासा खातीर आमी एक घर बांदचें प्लान करया म्हूण. सो तें बेळवेंत तें जाते आसा. ताच्या नंतर तशेंच 1 बाय 1 खालें जावन गेलां. पूण घरा बांदच्याक मात न्ही 33,70,000 म्हणटाना तातूंत हय अर्दो वंटो घरा बांदच्याक आनी अर्दो वंटो गरजेवंतांक शिकपाक वखदाक आनी वापरला आसतानी. टिकेट केदला रिलीज केल्यो त्याच वेळार घडयाळ म्हणले बरी ती काल म्हणटात VIP टिकेट्स सेल जाल्ले आसात. ताचे उपरांत गोल्ड टिकेट सेल जाल्ले आसात. ताचे उपरांत ब्रॉन्झ न्ही ब्रॉन्झ टिकेट सेल जाल्ले आसात. लोकांनी इतल्या आशेन इतल्या खुशेन आनी इतल्या वेगान ह्यो टिकेट परचेस करचे तर हाच्या फाटल्यान एक विशेष अर्थ या फोर्स आसाचे पडटा. म्हाका हें सांग निहाल तावरोचे फेस की ह्युमॅनिटीचें काम. हांवें सांगचें तर हें 50-50 म्हणयेत. निहाल तावरो लोक वळखता आनी ताचो शो आमचो तालेंत आमच्या समुदायाचो आमच्या गांवचो म्हणटाना एक थंयच एक काले म्हणटात पुश मेळटा. ताच्या सांगाता ह्युमॅनिटी नांव जोडलें तर तेन्ना नेलेपे देला म्हणटात. सो दोनी सांगाता मेळ्ळें. कोणें टिकेट काडल्या ते निहालाचे अभिमानी आसले ह्युमॅनिटीचे अभिमानी आसले. तेन्ना तांणी आमकां एक ध्येय आसलो की टिकेटीचे पयशे ते बऱ्या कामाक यूज जातात. म्हळ्यार लोकांक एक हांवें दिल्लो 1 रुपया जाल्यार तांतलो तो गरजेवंताक भेटे आसा. सो निहालाक पळोवनचे शोय मेळटा आनी चॅरिटी जाता. दोनी सांगाता स्पॉन्सरशीप बेजा वयर आयल्यात. सो ते स्टार्टींग सुरू जाल्लें म्हणयेत. सो आनी ताच्या उपरांत आमी केल्लीं कामां. म्हाका स्पॉन्सरशीप हांवें सांगचें जाल्यार हांव परत जाल्यार सांगता हांव आमच्या सर स्पॉन्सरांक हांव आभारी. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांवें चिंतूं ना ताच्यान की वड मारटाना
ताजे परत एक म्हणजे सांगता हांव आमकां वळख नासली खाली आमचे ते व्हिडिओ कितें आसात ते पळोवन गल्फान जावन कतारान जावन म्हाका फर्स्ट टायम कॉल कर म्हजे नंबर सोदून काडून कॉल कर म्हाका सपोर्ट करूंक आसा भायल्यान जावन एक तशेंच आसलें सो UK जावन एका मनशान म्हाका कॉन्टेक्ट केलें तांणी जावन कॉन्टेक्ट करून स्पॉन्सरशीप दिता म्हणटाना तें आमी केल्ल्या कामाचेर होंदोन आसा तशें जाल्यार आनी 50-50 म्हणून दोनी सायडीक एका सायडीक म्हणून सांगना हांव आनी टिकेटी आनी आमी डिस्कस करतना कितलो आयवाज दवरया म्हण न्हू रोशनान निल्ले उडेंत करया म्हण सांगलें म्हणून नागलें सड्या कित्याक म्हणून तूं चॅरिटी करताय आनी रोशनाचें एक बरें प्लान आहलें कित्याक म्हणल्यार हांगा मस्त लोकांक ओट्टू घालचें न्ही क्वॉलिटी शो देखून आमकां क्रावड इतलोच पुरो डिसायड केल्लो तितलेच टिकेटी देखून आमी सांगलें रेट वाडया तर चॅरिटी इल्ली चड जाता म्हजी एक आशाय म्हण येत कोणना पूण अंतू ताणें सांगले प्रमाणे 50-50 कित्याक म्हळ्यार आमची एक VIP टिकेट एक बेंगलोरतल्यान फोन येता आक्रिस्तांव भाऊ कित्याक म्हळ्यार कोंकणी शो न्ही हो तो अभिमानी निहालाचो पक्का अभिमानी ताका ह्युमॅनिटी सबस्क्रिप्शन काही गुंतू ना ताका WhatsApp नंबर मेळ्ळें कॉन्टॅक्ट केलें तो शो पळोवच्या खातीर शिरवां येता बेंगलोरतल्यान ताचें घर ना हांगा शिरवांत ताणें हॉटेल बूक केलां तो रावता 2 दिसांनी भोंवता शो पळयता वाटी येता सो दोनी कुशीन तो तर अशें आमी कन्क्लुजन अशें दिवयात कित्याक म्हळ्यार निहाल तावरो आमकां सर्वांक कळीत आसा एक अप्रतिम संगीत तालंत आनी ह्युमॅनिटीच्या ह्या शोद्वारे म्हळ्यार ह्युमॅनिटीच्या आदारा खातीर आसा करचे शोद्वारे निहाल तावरोय एका काल म्हणटा तेका चॅरिटीचो वांटो जाला एका चॅरिटीचो वांटो जालो आनी ताच्या नांवान एक बरें काम जाता आसा आनी तोय तुमचे बरीच रोशन म्हणजे शिरवां रोशन बेलमण तशेंच निहाल तावरोय ह्या इतली आतां घरा बांदचे आमी ते व्हिडिओचेर थंयसर पळयलें तांच्या घरांक तांच्या काल म्हणटा तांच्या मोणांक तो एक आदार म्हण येता आमी निहाल तावरो एक दुसऱ्यान निहाल तावरो सांगाता आतां निहाल तावरोचेच अभिमानी आसात निहाल तावरोच्या अभिमानीक ह्युमॅनिटीची वळख जाल्या दुसऱ्यान आनी एका वंट्यान ह्युमॅनिटीक जायते अभिमानी आसात आनी जायत्यांक एक आशा आशिल्ली निहाल तावरो इंडियन आयडलांत जायत्या आंतरराष्ट्रीय वेदीन ताणें गायन केलां पूण आमच्या गांवांत आमच्या आंगणा मुखार आमच्या काय म्हणटा बोवारांत ताणें सिंग करचें पळयचें म्हणून तें ह्या शो मारिफात जारी जाला सो एक तिदोडो संभ्रम तिदोडो वांटो म्हणत ह्या कार्याचो तुमकां शाबासकी प्रत्येक जावन रोशन मॅनेजर शिरवां तशेंच रोशन बिलमण आनी एंटायर सगळ्या ह्युमॅनिटी संस्थ्याक हांव शाबासकी पाठयतां निहाल तावरो कॉन्सर्ट ह्या निहाल तावरो संगीत कार्यक्रम ह्या कार्यक्रमाची विशेशता कितें म्हूण आमच्या विक्षकांक सांगली तर बरें आसली संगीत निहाला विशयान हांवें सांगचें म्हणना खार्याक ताचेंच बँड बॉम्बे जावन येते आसा नॉर्मली आमी पळयता सिंगराक आपोवन हाडटात आनी लोकल बँड आसता पूण हातूंत इल्लेशें क्वॉलिटी दिवचे खातीर म्हणजे येता तर म्हणटा सो एक शो उबार जावचे म्हणल्या खातीर ताचें एक टीम आसा त्या बँडाक सांगता तांकां सगळ्यांक आमी शिरवां आपोवन हाडटे आसा तशें जाल्ल्यान एक क्वॉलिटी प्रोग्राम खंडी जावन लोकांक मेळटा तें गॅरंटी सांगीत पळय ताच्या सांगता ताकाच म्हणलें एक स्टेज सेटअप करचें पडटा नॉर्मल एक आमी जालें म्हणटात स्कूल डे टायपार या आपोवन एक स्टेज घालून तशें करूंक जायना ताका एक लायट्स जावं दी सावंड्स जावं दी त्या प्रमाणे दिल्यार मात क्वॉलिटी मेळटा कार्याक तसलें निहालाक तांचे काल टॅक रायडर कितें मेळटा बँडा जावन ताची हर एक कितें गरज आसा आमी तिरसेल्या प्रोवायड केलां आनी तशें जाल्ल्यान थोडे वस्तू खोडयाळान मेळूनात आमकां म्हळ्यार ते बॉम्बेची टीम तांकां सिटी लेवलार ते कशें क्वॉलिटी आसता तांचे टॅक रायडर ते त्या खातीर आमचे सावंड्स कितें आसा थोडे आमी बेंगलोर जावन हाडयते आसा एक बेजीक कॉन्सर्टाक कितें गरज आसा तें आमी करता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वचोंक घेता कितें एक चॅरिटी शो पयशे आसात म्हूण सांगून हर एक खर्च करूंक जायना पूण एक बरो शो उबारून ताचे उपरांतले चॅरिटी कंडीट जावं आतां पूण शोचे बजेट आज न्ही डिसायड जाल्ली दिसतानी हे एक बारीक गरजेचो विशय चॅरिटी चड दीस येतात आतां आनी एक घर जावंक परवा चड 15 दिसांनी आनी की लोकांनी सावट आनी 2 घरां बांदी येत पूण शोची बजेट काल आसा म्हळ्यार ती पयल्यान प्लॅन जाला ती आमी चड करूं ना ताका हात लागूना आमी बजेट कितें आमी डिसायड केली फस्ट ती आमी इतले एक आमकां खर्च आसा आमी प्लॅन केला आमी ते थंयसर रावले पयशे आयले म्हूण सांगून काल जाता एक आनी इल्लें कांय घालया आनी कोणाक हाडया आनी ना आमी तें करूंक वचोना ती थंयच दवरून कितें येता तें चॅरिटी खातीर करेक्ट थोड्या जाणांनी आतां म्हळ्यार खबर मस्तो तेंपा पयले तांचो आसा पूण थोडे फावटी जायते राटावळे आसतात आनी थोड्या जाणांनी अकरेच्या मुवमेंटाक काल म्हणटात एक डिसिजन काडूंक आसता एक आमकां आनी टिकेट्यो मेळटी ती म्हणून एक दुसरें आमी
ह्या चॅरिटींत म्हळ्यार ह्या सेवेंत ह्युमॅनिटीच्या ह्या वावरांत वांटेली जावया तिगी म्हणून हांव चिंता अशेले एक सवाल आसल्यांक सूक्त जाप दिवच्याक रोशन तुमचो सूक्त व्यक्ती म्हणून हांव चिंता. वय तुवें विचारलें बरें जालें दिसांनी. आजच आमकां खरकळतावन फोन येता. आमी एक प्रोग्राम केल्ले आळे ह्युमॅनिटीच्यान सांगतना म्हजें मिसांव 2 रितीचें आसा. एक ह्युमॅनिटी संस्था मार्फत चॅरिटी, मागीर म्हजें वैयक्तीक मिसांव ते दुसऱ्यांच एक ते तुमकां जाणान तुमी कळीत आसा. तातूंत हांवें आमचो समुदायाचो लोक वोट घालूंक फाटीं देखून ताचें एक अभियान हांवें सुरू केल्लें आनी तातूंत आमी 1 लाख रुपया इनाम बसयल्लें. पूण आमी कॅश दिवनात कोणाय की आमी टिकेट्स ऑफर दिल्ले, सिल्वर टिकेट्स. आनी ते विन्नर आसात कारकोळ फिरगेजीचे एक वाडो आनी उपाध्यक्ष त्या वाड्याचे गुरकार मानस नोएल. तांकां आमी 80 सिल्वर टिकेट्स दिल्ले 80,000चे. एका सिल्वर टिकेटीक 1,000 रुपया. सो तांकां आमी फावीत केलात ते. तांणी बरें मन दाखयलां. हांगासर थोड्या स्पॉन्सरांनी काय केलां म्हळ्यार टिकेटी काण गेल्यात आनी ते गरजेवंतांक फ्री जावन वांटा म्हणून आमकां फाटीं दिलात. ते आमी वांटल्यात, वांटते आसा आनी वांटता. पूण मानेस नोएल आनी ताच्या वाड्याकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. तांचे फोन येवन ते म्हणटात 80 टिकेट्स आमकां नाकात रोशन, तांतले 40 म्हणसर लोक येता तांणी काण गेल्यात. बेश्टे वेस्ट जावचे नाका, तुमची साडीच कदरान थंय खाली पडटात देखून आमी ते पाटी दिता. तुमी ते विका म्हणून ताणें दिलां, परताक विका, ताका डबल रेट येता. 1,000चे सिल्वर टिकेटी सोल्ड आउट जाल्ले, पूण ते 40 टिकेटी आतां अवेलेबल आसात. कोणाकी जाय जाल्यार ताणें घेवं येता. एका टिकेटीक 1,000 रुपया मोल. एक तें तशेंच आमकां चॅरिटीक पयशे धाडचे उपरांत लोकांनी जिंचे बारी सुलाभ जाता म्हणून ना. आमकां थोडे रुली आसा सरकाराच्या फाटल्या 2-3 वर्सांतून हें बारी कश्टांचें जालां हर एका चॅरिटी संस्थ्याक. हांगासर एकलो दान दिता जाल्यार ताका NREंतून धाडूंक जायना. NREंतून धाडी येता, धाडल्या उपरांत ताणें पासपोर्ट कॉपी दिवची आमकां. 100 धाडूंकूच नुजो धाडूंक जायना. भायल्या डॉलर युरो धाडूंक जायना. गांवांतून तुवें धाडल्यार तुवें पॅन कार्ड आधार कार्ड दिवंक आसा. हें कंपल्सरी, ऑप्शनल न्ही. तो मस्त आमकां तोंदरे जाता. थोड्यांक कळना तें डोनरांक तूं आधार कार्ड का लागीं सरताय, पान का लागीं सरताय म्हूण. सो हे प्रसंगती आसात. देखून ह्या शो मुखांतर एक अवकाश दिता आमी परवा म्हणसर, शो म्हणसर या 30 तारखे म्हणसर NRE कोणी आसात जाल्यार तांकां पयशे धाडूंक आहात. ह्युमॅनिटी ट्रस्ट अकाउंटाक ॲज पर रूल डायरेक्ट पयशे धाडूंक जायनात. ताणें ऑर्गनायझराच्या अकाउंटाक पयशे धाडयेत. ते निहाल तवरो शोक आमी स्पॉन्सर जावन घेता, पूण तो संपूर्ण ऐवज ह्युमॅनिटी संस्थेच्या चॅरिटीक वता. हें अवकाश रोशनान दिला. देखून वो ह्या वर्साच्या अखेरेक म्हणसर आमी दितले. तशें जाल्ल्यान आनी की आतां आमी सांगलें एक गरजा ते आसा. त्या घराक आमकां बजेट जायचे ते 33,70,000 जाल्यात. त्या घरची एक बजेट 10 लाख आसा. ते सगळें घर आमीच करता म्हूण सांगून एक जंटी म्हूण येते त्या फिरगज घरांनी तांचो विगार निहाल आसत गांवन तो तांणी सांगात दिता म्हळ्यार आमी एक बजेट दवरल्या. पूण साद जाता जाल्यार तें सगळें घर ह्युमॅनिटी संस्थे मुखांतरीत बांदून दिवचे प्रयत्न आमी जरूर करतले हांव. देखून ताकाय आमकां आनीक हायवेजाची गरज आसा. त्या दीस कार्य चलतना थंयसर ह्युमॅनिटी संस्थेचो QR तुमकां अवेलेबल आसतलो. QR स्कॅन करून तुमी डोनेट करियेत. पूण कोण QR स्कॅन करता उडासान तुमचें पॅन वा आधार तें तुमी दाखोवन रिसिप्ट तुमी घेवंक आसतली. वाळट्या बान पोरू आजकाल फाल्यां कार्यक्रमांत सांगिल्लें आसा आमी ब्रॉन्झ टिकेट हांगासर रिलीज केल्ली. ताणें ती टिकेट रिलीज करतना सांगिल्लें त्या दीस आमची चॅरिटी 30+ जाल्ली ऑलरेडी. आतां 30 जाल्या परवा एक 50 जावन दी म्हूण सांगिल्लें. तांच्या तोंडाक सकयल गलीचे लागीं पावले आमी पूण 50 जावना. 50 जायचेच म्हूण दिना म्हळ्यार एक नंबर तांकां जायचे म्हणून ना. पूण कितेंय जालें जाल्यार तो 1-1 रुपयाचें लेख दवरता रोशन. ह्युमॅनिटी संस्थे मार्फत जशें आमी आतां दाखयलें कोणाक तें पावलां कितलें पावलां तें नीज जावन नीज गरजेवंतांक तांच्या नीज गरजांक पावतलें. देखून लोकांचो सहकार आनी की आसूं अशें आमची आशा. हय बरी एक आलोचना म्हळ्यार ती अकाउंट्सा विशयान तुवें सांगिल्लें ते जायते फावटी लोकांक एक दुबाव आसता कित्याक आधार कार्ड विचारता पान कार्ड विचारता म्हळ्यार. पूण सरकाराची रूल आतां अशी आसा की ट्रस्ट म्हणटा आसतना मस्त नियम त्यो काल म्हणटात मस्त बिगदलांत. आनी ह्या कार्या मुखांत हांव हें सांगूंक आशेता उरल्या संस्थांक उपकार जावन दी. जर तुमी पॅन आधार आनी परत दिनात जाल्यार त्या संस्थाक टॅक्स पडटा. 30 to 50% टॅक्स घालूंक चान्स आसा. आनी फाटल्या 2 वर्सांनी जायत्या संस्थांनी गोवोरमेंटाक धर्माक टॅक्स बांदला. म्हळ्यार तांचे कडेन रेकॉर्ड्स नात. कोणे दानींनी पयशे दिलात म्हण ना. ताणें टॅक्स बांदचे पडटा. देखून हें चुकोवचे खातीर तुमचे पयशे जर गरजेवंतांकच पावचे तर तुमी खंयच्याय चॅरिटीक इंडियाच्या खंयच्याय रजिस्टर्ड चॅरिटीक वॉट्सअप ग्रूप आसल्यार तांकां पॅन आधार गरज ना. पूण रजिस्टर्ड चॅरिटीक तुमी पयशे धाडटा जाल्यार तुमी
तांकां उजव्या हाताक दिल्लें दाव्या हाताक कोण नजो म्हणून वगत बसचें न्ही ही सूख जाता आमी थोड्या धार्मीक संगती आहा पळय त्या विशयान उलोवंक गेल्यार लंब जाता पूण तेशें म्हणून चिंतून वगत बसचें न्ही तांकां सांगा की सोशल मिडियाचेर फोटो घालनाकात म्हणून आनी कोणी इसार नासतना फोटो घालनात विदावट परमिशन पूण तांकां तुमचें सारकें अकावंट होल्डराचें थोडे फावटी अशेंय जाता आसता न्ही बापायन पयशे दिवचे सॉरी पुतान पयशे धाडचे आधार कार्ड बापायचें दिवचें आमकां धर्मा टॅक्स पडले ते सो हो एक संदेश ह्या व्हिडिओ मुखांतर हांव समाजाक दिवंक शकता वय संघ संस्थांक कळ्ळ म्हणटात एक किवी मात म्हणचे बरी सांगले म्हळ्यार तें बरें मौन तुजें आतां ह्या प्रोजेक्टान ती संघ संस्थे मेथर आसात म्हळ्यार तुका आधार दितात जावंक पुरो जायते म्हळ्यार तुमी ह्युमॅनिटी पडटा जायत्या तेंपात मुस्त ICOM जावन दी तसले जायते संघटना संस्था मार्फत सांगता थोडे फावटी कामां केल्ली आमी तें वाचता आयकता अशें आसतना ह्या कार्यक्रमाक स्पेशल जावन निहाल तावरो संगीत शोक इतर संघ संस्थांचे कांय तुमकां मजत आसा की सांगात जोड आयोजक पण कांय आसा की ऑर्गनायझरच्या लेखार उलोवचें जाल्यार चड ना म्हळ्यार ताजे पोरार ताच्या सुमार आसा पूण चॅरिटीक आसा कित्याक म्हळ्यार दळस हांवें व्हिडिओ दाखयले वाड्याच्या गुरकारांनी आमकां सांगात दिला विविध संघ संस्थांनी सांगात दिला आनी घर बांदतना जाल्यार तशेंच संस्थांनी आतां बेळगेन घर जाता तांच्यात स्थळीय लोकांनी ती जबाबदारी पळयत आसात आमी 2-3-4 फावटी मात गेल्ल्या थंयसर देखून हें एक चॅरिटी काम ही सगळ्यांनी समुदायाच्या लोकांनी आनी आक्रिस्तांव थंयसर तुवें एक दुसऱ्यांची घरां पळयलीं तांचे एक ग्रूप हांगा ह्युमॅनिटी संस्थो आनी तांचो एक ग्रूप सांगता म्हणून तें घर बरें जाता आसा सो एक बरो संदेश समाजाक आतां टोटल म्हाका त्या दिसाचे कार्यक्रम आसा कितल्या वरांक आरंभ जाता डिसेंबर 28 तारीखेर कितल्या वरांक आरंभ जाता आनी हांगासर आमच्या प्रत्येक जावन कोंकणी समुदायाच्या लोकांक एक आसता आरंभ जाता कितल्या वरांक एंड जाता म्हणलें एक इम्पॉर्टंट आसता सो कितल्या वरांक आरंभ जाता कितल्या वरांक एंड जाता आनी मोदें संगीत कार्य मात्रगी आनी इतर तातूंत थोडे फावटी सभा कार्यक्रम आसता थोडे फावटी हास्य कार्यक्रम आसता हे सन्मान आसता कांय तरी तुका आमच्या विक्षकांक ह्या विशयांत विवरण दिवंक दिवचें म्हूण बघता की तुका ओके हांव तें सुरू करचे पयलें एक उडोली एक पॉयंट तुवें विचारले ते आमी चुकल्या म्हूण दिसता म्हाका टिकेटी विशयांत आमी टिकेटीचे कशें आसा त्या दिसा टिकेटी मेळटात गी म्हणून एक तुवें एक पॉयंट सांगिल्लें तें हांव ताच्या विशयान क्लॅरिफाय करता आमच्या लागीं मस्तू टिकेटी नात आज एक 40 आमकां तेंय आमी वॉटेर येताना आमकां ते फोन येयल्ले आमी दोगे जाणांनी खालें करचें म्हूण सांगलें ताच्या उपरांत तांणी सांगलें तुमी विकी येत म्हूण सांगून ते लागून आमी ते 40 परतान विकूंक दवरता ते लोकांक कोणायकी जर 1000ची टिकेटी गरज आसत तांणी आमच्या दोन खाण घेत ब्रॉन्ज टिकेट 500ची कितें आसा लिमिटेड आसात लेस देन 200 आनी की 12 दिसांचो ट्रेंड पळयतना लास्ट दिसा म्हणसर आसचें नान म्हूण बघता पूण आसले जाल्यार आमी दवरता थंय कितले आसा तितलेच आनी गोल्ड टिकेटीचे 8 या 9 टिकेटी कितें आसात म्हणयत हांवें तितले मात ते थंय मूग जातात VIP टिकेट्स तरी बिलकूल नात सो कोणीय आतां विचारलें जाल्यार आमी एक प्लॅन केल्लें म्हजें एक चिंता आमी दवरतना फर्स्ट रोशन सांगिल्लें आमकां एक 1,500 लोक पावता 1,500 लोकांचे प्रोग्राम आमी VIP इतलेच गोल्ड इतलेच सिल्वर इतलेच रोशनान म्हाका विचारलें आसा इल्ले VIP वतना आनी एक इल्लेशे सीट घाली येताले साहेब प्रिंट करया गे म्हूण सांगून हांवें म्हणलें ना ताका म्हळ्यार चॅरिटी वती ताची म्हाका समजता पूण एक क्वॉलिटीचे खातीर आमी सांगिल्लें की गोल्ड इल्लेशे उरिल्ले सिल्वर सोल्ड आउट गोल्ड सॉरी VIP पयलें जालें सिल्वर जालें गोल्डाचे इल्लेशे मागीर आमकां रिक्वेस्ट येवंक सुरू जालें लोकां दोन सबारांनी सांगूंक आसलें आमकां थोड्यांक इल्लेशे पयलीं की टिकेट इल्लेशे म्हारग जालें म्हूण सांगून थोड्यांक 1000चे नान म्हणटाना परत आनी 3000 म्हळ्यार 1500 पर हेड पडटा सो इल्लेशे चड बगले सो त्या खातीर आमी एक प्लॅन करून आमी सांगलें इल्लेशे वाड्या तशें आमी एक ते ब्रॉन्ज टिकेट रिलीज केली वय आनी हांवें एका वाटेन सांगलें तुका स्पॉन्सरी तितलेच वाडल्या प्रत स्पॉन्सर वाडटाना त्या प्रमाणे हांवें टिकेट तांकां पास दिवंक आसता स्पॉन्सरांचे एक तांकां दिवचें पडटा सो हांवें पयलें इनिशियली कालें म्हज्या मतीन आसलें कितलें येता कोण ना म्हणून ते इल्लेशे चडले सो ते सांगात घाल म्हणल्यार बरी आतां इल्लेशें आमी 2500 रावयता अशें न्ही की आमी 2500 उपरांत लोक विसरता म्हूण परत टिकेट घालूंक जायना कित्याक म्हळ्यार एक प्रोग्रामाचें सेट केला ताचें जावन दी डिस्प्ले वर्क ताचें सावंड्स घालें आसा ते त्या प्रमाणें केलां आतां म्हाका लास्ट मोमेंट चेंज करूंक जायना मोदें एक फावटी केलें आमी कित्याक म्हळ्यार टायम आसलो सो तें त्या दिसाचें कार्यक्रमा विशयान सांगचें जाल्यार कार्य 7 वरां स्टार्ट करता बरते 7 वरां आनी ते आमी त्या खातीर ते असो लेट दवरला कोणी शनिवारा कामाची कांय येता जाल्यार तांकां 7 वरां रेवी येता दुसरें फिरगतीन मीस आसता थोडी घरा वचून फाटी येता तांकां इमिडियटली 6 वरां इल्लें बेगीन दवरलें जाल्यार कश्ट जातात 7 वरां पयलें पावल्ल्यांक लाभ आसा वय आनी 7 वरांच्या पयलें कोण येतात तांचे खातीर एक मोबायल ड्रॉ दवरला आमच्या लोकांनी एज तांतू खाली एक मोबायल म्हणल्या खातीर न्ही कार्य स्टार्ट करचें आनी ह्या कार्यान सभा कार्यक्रम ना
सगळ्या कार्या इट इज काय म्हणटात एक इल्लोसो वेळ आमी स्पॉन्सरांक ते आमचे कर्तव्य आमी तांकां मान दिजेस तें आमचें कार्य म्हण न्ही खरी एका कार्यक्रमांत स्पॉन्सरांक मान दिवचो गरज आसा सो आमी तें एक करता ताच्या उपरांत निहाल एकल्याकच तितलो वेळ सिंग करूंक जायना एका मनशाक ब्रेक जायचे आनी तातूंत निहाल एक तालेंत ताका ल्हान ल्हान पाठिंबो मेळ्ळ्यांत तो मुखार आज ह्या पंता पावला सर आमी एक आमच्या वेदीर ह्या वेदीर एक तेगा तालेंतांक अवकाश दिते आसा बरें कॉन्सेप्ट आमी एक तांकां मोदें एक इल्लेशें तांकां आपोवन तांचे एक पूत पूण त्या वेदीर तांकां ते निहाळाच्या वेदीर ते सिंगरचे म्हणटा आमचे आलानी दिसता तुमकां वळख आसतले थंयसर सिंग करता आमच्या पंगळा शंकरपुरा सो आयुश आसा थंयसर सिंग करता तशेंच आमचो शिरवान सतमणी येता हांवें शिरवान धांवन म्हण येत मार्वेल डिसोजा एक सिंगर एक म्युझिशियन ताका एक वेदी तांकां एक त्या गाणाक आमी वेदी दिल्या तो मुखार वचून ही तालेंतां नियाला बरी परजोण दी म्हण आशा सो हें मात आसतलें कार्यक्रमांत दुसरें नो स्पीच मोदें एक 2 हांव येवन काली एक जस्ट हँड ओवर म्हणल्यार बरी एक आमी एक 2 मिनटाचें ते काली एक ब्रेक टायम जाताना हें सोडलें जाल्यार संपूर्ण एक मनोरंजन लोकांक मनोरंजन पुरतें मात कार्य त्या खातीर हांवें सर्व लागीं मागचें कितें 7 वरांचे पयलें येया कित्याक म्हळ्यार आमी चिंचेंगी कार्याच्या स्टार्टिंगार एक सभा कार्यक्रम आसता 1 वर लेट करतात मागीर खंय 2 वरां तसलें कांय ना आमच्या लागीं ते लागून 7 वरांच्या पयलेंत आयल्यार 7 वरांक म्युझिक स्टार्ट जाता MC स्टार्ट करता ड्रॉ जाता ताच्या उपरांत एंटरटेनमेंट 6:55 म्हणसर म्हण येता म्हणजे 7 वरां कार्य सुरू जाताना आमकां ते बॉक्स रेडी जायचे सो ताच्या भितर कोण भितर येता तांकां आमी एक कुपन दिवन आमी तांकां ड्रॉ घालता अखेरीक सगळो कोण भितर येता लोक तांकां ही कुपन आसात ना म्हण घेत मागीर 7 वरां उपरांत कुपन ना म्हणना आनी तांच्या खातीर एक ड्रॉ आसा पूण वय 10:15 10:20 जाताना बायला स्टार्ट जाता ना 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 10 वरांचे पयलेंत 10:20च्या उपरांत बायलांनी आमी 10:15 भितर आमी वायंड अप ताच्या उपरांत रावल्यार ते आसता ड्रॉ जाताना ड्रॉ जाता वय आनी एक विशय आसा आमचे वेलफेअराचे एक USP डिसेंबरच्या 22 रिलीज जाता ते एक काय म्हणटात लेगसी कंटिन्यूस त्या दिसा थंयसर वेलफेअराचे USP मेळटले तितलेंच मात न्ही ते दीस कोण थंय ते बूक घेतात या बूक करतात म्हळ्यार स्टॉक गुंतून आमकां कितले ते USP हाडून येतात ती थंयसर मोलाक आसात ती घाण घेत आनी सांगात आस बूक करयत तांकां एक अवकाश दितात थंय वेलफेअराचे फॅमिलीचे आसतात तांकां एक ड्रॉ आसा तांकां धर्माक पेन ड्रायव्ह मेळटा काण गेल्ल्यान की ड्रॉ आसा पेन ड्रायव्हाचें एक ड्रॉ आसा आनी तें काण गेलें जाल्यार तुका ड्रॉ आयलो जाल्यार तुजे पयशे दिवंक ना USP धर्माक मेळटा प्लस लोकांकी 2 USP ड्रॉ मोबायला सांगाता 2 जाणांक एक्स्ट्रा इन प्रायझस वेलफेअराच्या कुटुंबान बसयल्यात कित्याक म्हळ्यार पोर आमी आमच्या मुखांत एक थोडे पेन ड्रायव्ह तांचे बुकींग जाल्यात तांकां आमी गोल्ड टिकेट ऑफरी दिल्या धर्मार्थ हे एक वेलफेअराक ह्या संगीता मुखांत आमी दिवचो मान मोग कशें देखून हांवें तुका फस्टूच सांगलें दुबळ्यांक आदार जावन कमात कार्य न्ही हे हाच्या फाटल्यान जायती मिसांव आसात सगळ्या ह्या कार्याच्या पोस्टर आनी तुजें एक बॅनर हांवें पळयल्लें आसा ह्या बॅनर विशीं एक संक्षिप्त रितीन आमच्या म्हणटात आमच्या विक्षकांक कित्याक म्हळ्यार हे बॅनर तुवें ह्याच खातीर म्हणून आसा केल्ले की आनी मुखार असलींच मिसावां ह्या बॅनरा मारिफात जावची आसात की कितें नॉर्मली सडावत हांव म्हजें नांव दिना ह्या मनशाक हांवें मस्तपचें सांगिल्लें तशें हांव कालें आसल्यार म्हज्या भुरग्यांच्या नांवार तें रॉनलिन मिनेझस तेंचें आसलें रॉनलिन मिनेझस कालें आसा ह्या कार्या खातीर उबें जाल्लें पयलें काली खंय रोशनाक मात गुत्त आसलें चडल्यार हांव भायर खंयचें नातलें ह्या दुसरें खंयचे कार्यक्रम जावना म्हजें प्रेरण उस्वास शिरवा हांवें हांगासर सांगचें पडटा कित्याक लोकांच्या मतीन आसता की हे उस्वास शिरवाच्या मेंबरांचे सहकार म्हाका खंडीत आसा पूण बॅनर न्ही पूण तांणी पाठिंबो दिला ताका एक रिजन जावन आसा पुरो जाण UAN काम करता थंय जावन काम करतना गांवांत आमी UAN ती एक प्रोग्राम वर्साय करता आनी ताच्या फाटल्यानूच जायतो वावर आसा ताच्या उपरांत आनी एक सेकंड कार्य म्हणटाना पूण हर एक आमच्या मेंबरांनी कितें आसात म्हाका सहकार दिला आनी पोरवांय ते आसताले तांचे थोडे मॅनेजरांनी करूंक ते आसात आनी सहकार बसयला पूण एज अ होल पॅकेज नातले तशें जाल्यार ती रॉनलिन मिनेझस ह्या नांवा खाल आयलां आनी मुखार गुंतना
मन आसा खंडीत कित्याक म्हणून सांगल्यार एक लोकांनी भरोसो दाखयला पयल्या प्रोजेक्टाक स्पॉन्सरांनी जावन दी लोकांनी मस्त पाठिंबो दिला मुखार वचून अवकाश मेळ्ळो तर असलेंत मुखलें जाल्यार जालें पण अशें म्हणनी की प्लॅन मुखले म्हणजे केल्ले न्ही आमी स्टार्ट करतना अशें जाय जें प्रोडक्शनान जाता म्हणून सांगून आनी एकलोच करनाका ह्युमॅनिटी संस्था सांगता तूं कर कित्याक म्हणल्यार समाजान ती आनी तो गरज आसा स्टानी कित्याक म्हळ्यार एक संस्थाक एक अनुभव म्हणलो आसता तो आतां रोशन तो वावर करतात आनी थोडी चॅरिटी करीत एक घर बांदून ताणें ताजेतल्याक दिवयेत पूण थोडे बटचे चॅरिटी लंबू येताना आमी केदाळे सांगे कुदरे जावन रावनाकात म्हणून आमच्या समुदायाक बारी पाडबुदा कुदरे जावन रावची आमी 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 आमचें काम करना थोडे पोटी म्हणून आमी सांगता हेचे हो घटनाली भलाई दे हिरा गाडी मोडूंक सुरू लाभसार म्हणटा मोडूंक जायना देखून हो एक संदेश ह्या मुखांतरी हांव दितां आमचो एक संस्थो आसा देखून ह्या संस्थेक सांगाता मेळून जशें ह्या वर्सा रोशन मुखांतर व्हडमट्टाची चॅरिटी जाल्यार मुखल्या दिसांनी ताजे प्रेरण घेवन आनीक संघ संस्थे या कोणी व्हडले डोनर आमच्या संगता मेळून हें केलें जाल्यार आनीक जायत्या जाणांक कुमोक मेळटलें आनी ह्याच आतां आनीक दीस आसा 16 तारीख डिसेंबराची 28 तारखेर टायम आसा ह्या कार्यक्रमाक आनीक चड पोशाख आनी आमकां आदार दिलो जाल्यार ह्युमॅनिटी मुखांत आनीक व्हड चॅरिटी जाताली टिकेटी घेतल्यात म्हणे एक मॅसेज हांव खंडी जावन दिवंक आशेता डिसेंबराचो म्हयनो म्हाका कळीत आशिल्लें पूण बिजी म्हयनो कार्यक्रम मस्त आसतात काजारां रोस मस्त आसतात हांवें इतलेंच सांगचें टिकेटी घरा दवरनाकात आतां कार्यक्रम आसा म्हूण खाण गेला ताच्या उपरांत मे बी फॅमिलींत कार्य आयलां आसतलें एवॉयड करूंक जायना आमचो कारकोळचो उपाध्यक्षान केल्ल्या बरी टिकेटी फाटीन दिया ते धर्मार्थ जावन कोणाक दिले जाल्यार आमी तेंय दिता ताणें सांगल्या बरें ही कितें जाल्यार विकता कित्याक म्हणल्यार ती चॅरिटी जाता हय देखून तो बरो पॉयंट ताणें सांगलो आनी आमकां पाटीन दियेत आमी खंडीत ते पावयतले ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे कोणाक म्हण येताल्या खंडीत येता म्हणून जाल्यार ताणें दिवी येता लोक भरती जावं दी कित्याक वेस्ट जावचे नाकात तशेंच देव बरें करूं स्टानी तुमकां आज तुजो उपकार मगलो आमी आज हांगासर हें कार्य करच्याक तूं हें कुशेन ओपलाय आमच्या सांगात तुवें वेळ दिलाय तशेंच दयची जाल्यार जायत्या आमच्या कार्यांक सांगात दितात आमकां ह्या मारिफात जशी आमची एक मिडिया आसा ती तितलोच लोक हांगा तो आज जायत्या लोकांक हें कार्य पावता तुमचोय आमी उपकार बावडटा थँक्यू स्टॅनी एक हें कार्य करूंक अवकाश दिल्ल्या खातीर खंडीत जावन तुमच्या माध्यमा मुखांत एक लार्ज ऑडियन्स आमी पावतले म्हणल्यार भरोसो आसा आनी ह्या प्रमाणे ह्युमॅनिटी की जावन दी निहाला की ते एक पॉझिटिव्ह वायब्स मेळटले आनी मुखार सर्वांचें बरें जावं खंडीत जावन एक माध्यम जावन सामाजीक काळजी असच्या कार्यक्रमांक सदांच आमचो पाठिंबो आसतलो म्हणून येदर म्हणसर हे कार्यक्रम विक्षण केल्ल्या सर आमच्या विक्षकांक हांव देव बरें कर म्हणटा ह्युमॅनिटी संस्थाक तांचो आदार दिवंक आसा ह्युमॅनिटी संस्थाक म्हण न्ही गरजेवंताक तुमी ह्युमॅनिटी संस्थेच्या रोशन बेलमणाक संपर्क करियेत तशेंच परगांवांत जर तांकां सदांच आदार दिवचो रोशन मॅनेजर्स शिरू आसा ताचोय संपर्क करियेत म्हळ्यार ते भोव सालावलेण आसात निरंतर संपर्कार आसात क्रिसमसाचो म्हयनो नवे वर्स येतेच आसा सर्वांक हे कार्यक्रम संपवच्या वक्ता बागी संतोष परित नवे वर्स मागता येवचे सोमारा नव्या कार्यक्रम समय परत मेळया देव बरें करूं काल आज आणि फाल्यां